ह्यो कार हा समृता खणगावकर, सुरपेळेचे हेडलाईन्स। राज्यात रेंटकारी कशे धांवडेल्ल्यान घडल्यात जीवघेणे अपघात। मजगती रेंटकारीचे परमीट दिता म्हण सांगून कोणे पैसे घेतले आसत जाल्यार हे विशीं करची कागाळ, सांगले मुख्यमंत्र्यान। गोंय पावसात न्हय तर बुडला सिवरेजीच्या बुरश्या उदकात। म्हापसा ते मडगांव मेरेन पातळा बुरसो वास, लोकांच्या भलायके कडेन चल्ला खेळ। मडगांव एसटीपीडीए होलसेल मार्केटात रिटेल व्यवसाय चालू आशिल्ल्यान बरोच बोवाळ। विक्रेत्यांचेर आयला हावळ, आमकां जायना गिरायक म्हणत विक्रेत्यांनी उक्तायली खंत। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। रेंटकारीचो विशय कितलीशीच वर्सां जाली चर्चेक येत आसा। गाडयो कशेय धांवडायतात। रेंटकारीचो आस्पाव आशिल्ले जायते अपघात दिसून आयल्यात। हो विशय विधानसभेत मांडलो। विरोधकांनी हे विशीं कांय निरीक्षणां मांडली। पळयात पुराय बातमी। रेंटकारीचे परमीट दिता म्हूण सांगून कोणे पैसे घेतले आसत जाल्यार हे विशीं कागाळ दाखल करची, सरकार हाचेर कडक कारवाई करतले। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान शिटकावणी दिल्या। परमीट दिवपाचे आश्वासन दिवन एका एजन्सीन कोट्यांनी पैसे घेतल्यात असो गंभीर आरोप फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायन केल्लो। स्पीकर सर, मातशें एक्सप्लेन करपाक म्हणल्यार रेंट कार म्हणून सरकारान पयर डिसिजन घेतला की आनी रेंट कार आसच्यो ना म्हणून। ताजे पयलीं माननीय मंत्री बाबूश मनसरातान म्हणिल्लें की सगळे प्रॉब्लेम जाता ते रेंट कारा खातीर जाता म्हणून। खरें आसतलें, रेंट कारा खातीर एक्सिडेंट जाता, हें जाता तें जाता, पूण आतां गव्हर्मेंटान कितें केलां, गव्हर्मेंटान एजन्सी अपॉयंट केल्या। म्हळ्यार सरकाराचे कामाचे सरकार रेंट कार परमीट दिना, सरकार एक एजन्सीक दिता आनी एजन्सी लोकांक दिता। आतां हे एजंटांनी कोट्यांनी रुपया घेतिल्ले आहा स्पीकर सर। म्हज्या मतदारसंघात 200 लोकां कडच्यान पयशे घेतले, 1-1 लाख रुपया अशे भरमसाट पैसे घेतले। आनी ते म्हणटात आतां रेंट कार गव्हर्मेंटान बॅन केले, पैसे मागूंक गेले जाल्यार म्हणटा मंत्र्याचे पीए कडेन पैसे दिल्या म्हणून। हे क्लियर कट हांव सांगता, हे म्हजे म्हऱ्यांत लोक येवन पब्लीक आउटरीच प्रोग्रामाक म्हाका कंप्लेन केल्ली आहा की पैसे घेतल्या एजंटान, एक एजन्सीक जी तुमी गव्हर्मेंटान दिल्या, लोकां कडच्यान पैसे घेतल्या, मागूंक गेले जाल्यार ते सांगतात सर मंत्र्याचे पीए कडेन आमी पैसे दिल्या। हे सायडीन तुम्ही डिसिजन घेतला की रेंट कार आतां म्हाका हाचेर क्लॅरिफिकेशन जाय स्पीकर सर। प्रश्न आसलो रिजनलान प्रश्न घेवंक ना, नेक्स्ट टायम हाचे प्रश्न डिसअलाव कर। मेन इम्पॉर्टंट प्रश्न आहा ते प्रश्नच काडटा, ते फिक्स जातात, असले फिक्स जावन फायदो ना। इश्यू डिस्कस जावपाक जाय। जे तो पळय सांगता ताका सारकी खबर ना। जे आमी खूब पयलीं आमी बंद केल्ले हे न्यू परमीट दिवपाचे आनी रेंट कार, आमकां मागीर कळ्ळें डिपार्टमेंटान थोडे लोक ते फ्रँचायझी म्हूण करून दितात। अरे आय एम ऑन माय लेग्स। आमी इमिडिएटली बंद केले, आमचे नोंदणी हाडला तेन्ना मान्य मुख्यमंत्र्याकूय खबर आसा। आमी रेंट कार फ्रँचायझी सगळे बंद केला। तो पळय आरोप करता ते सारखे न्हू, आरोप कोणाच्यानूय करपाक जाल्ले कितें एक्शन घेता, बसून घे उत्तर कितें कंपनी ती फ्रँचायझी म्हळ्यार कितें? व्हॉट इज फ्रँचायझी ऑफ द गव्हर्नमेंट? मेन्शन केलें म्हाका मुख्यमंत्र्यान क्लॅरिफाय करून दी, फ्रँचायझी म्हळ्यार कितें ते? स्पीकर सर, एक म्हणजे तो जे सांगता पळय न्ही, कोणा कडल्यान रिटर्न कंप्लेन तेणी दिवंक लावची। आनी जेन्ना एक्चुअली पयलीं 4च जाणांक लायसन्स दिल्ली रेंट कार दिवपा खातीर 2018 ऐक म्हणजे 2018 कितें तरी डिसिजन जाला फ्रँचायझी दिवची म्हणून, म्हणजे तेंच्यांनी फुडें दिवपाचें। दॅट इज अ रॉंग डिसिजन। हांव सरळ सांगता 2018 जाल्ले, कारण डायरेक्ट अशा पद्दतीन फ्रँचायझी काडून तुमी फुडें आनी तांकां लायसन्स जावपाकूच शकना। हांवें खरें म्हणजे रेंट कार जेन्ना बंद करूंक लायली ताज्या उपरांत हांवें जेन्ना इन्क्वायरी करून म्हाका कळ्ळें तेन्ना ही फ्रँचायझी तोय प्रकार हांवें बंद करूंक लायलो। आनी आतां कंप्लिटली आमी रेंट कार हो प्रकार पूर्ण बंद केला। रेंट कार जवळपास हे कितें करतात, त्यांच्या कडेन स्वताच्यो पार्किंग ना, ह्यो पब्लीक रोडाचेर पार्किंग करतात। आनी वयल्यान जाल्यार रेंट काराचे जे आपल्यो प्रायव्हेट कारूय दिवपाक लागलेल्यो आसा। 250 जणांच्यो कार पुलिसांनी सीज केल्यो, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन दिल्या, त्यांची लायसन्स सुद्धा कॅन्सल कर म्हणून। कारण अशा पद्दतीन तेंच्यांनी म्हणजे इल्लिगल बिझनेस चलोवप
हितून करून जीएसटी बुडयता ते आणि सरकाराक रेव्हेन्यू येवपाचो ह्या लोकांचे कितें तोय बी बुडयता. जर कोणी अशा पद्दतीत जो सांगता त्या प्रमाणे जर कोणी पैसे दिल्ले आसत आपल्याक ती लायसन बीन दी म्हणून तांच्यांनी कंप्लेनी दिवच्यो. हांव इन्क्वायरी करपाक लायता आणि तांचे पयशे कोणी कितें घेतला पळय ताची डिटेलान इन्क्वायरी करता. रेंट कारींक लागून राज्यात भंय पातळ्ळा. पळोवया रेंट कारींचो आस्पाव आशिल्ल्या सगळे कडेन घडपी असंख्य अपघात आनी घडणुको. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, विलियम रॉड्रिगीस, समृता खणगांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. मडगांव एसजीपीडीए मार्केटात जावपी अतिक्रमणां काडपा खातीर विक्रेत्यांक एसजीपीडीएच्या अध्यक्षान शिटकावणी दिल्ली. सगळी अतिक्रमणां उखलूंक ना जाल्यार तांकां 5,000चो दंड दितले म्हण सांगिल्ले. शेवटाक विक्रेत्यांनी ही सुवात नितळ केली. पूण होलसेल मार्केटात रिटेल व्यवसाय चालू आशिल्ल्यान आमकां गिरायक जायना. हाजेर एसजीपीडीएच्या अध्यक्षान लक्ष घालचें अशी मागणी विक्रेत्यांनी केल्या. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. 8 दीस पयलीं एचपीडीएचो चेअरमॅन जो आसा दाजी साखर हेणे जे एचपीडीचे रिटेल जे फिश मार्केट आणि व्हेजिटेबल मार्केट आसा हितूक विजीट दिल्ली आणि त्यांनी त्या लोकांक सांगले आणि तांकां नोटीसी धाडल्यो की तुमी एन्क्रोचमेंट केला हो सगळो काडचो ना जाल्यार आमी आमचे मनीस येतले आणि ते काडून व्हरतले. तांकां सोमार म्हणल्यार टायम दिल्लो पूण आज खंय तरी सगळे वेंडर्सेक जावन तेणी आपल्यालो जो एन्क्रोचमेंट जो आसा आणि लोकांक भोंवपा मेळनासली त्या मार्केटात तो तेणी सगळो आपणेच जावन तेणी क्लियर केलो. आणि तेणी एक सांगले कडेन आसा जे होलसेल फिश मार्केटात जे सगळे सामान थंय मेळटा, भाजी मेळटा, तुगेले नुस्त्याक रिटेलान दितात हे खंय तरी बंद करचें आणि आमकां रिलीफ दिवचें म्हणून. थंय जर तुमी चालू दवरले जाल्यार आमकां हांगा गिरायक कशें येतले. हें त्यांची म्हणणी खरी आसा की मार्केट एक कडेन आसपा जाय आणि ते एक तरेचेच आसपा जाय ना जाल्यार सगळे कडेन थंय आसा आणि हांगाय जालें जाल्यार तांकां गिरायक जावपाना. कोण येता तो आपल्या पोटा खातीर येता आणि पोटा खातीर धंदो करता. म्हणटा ते की हे जे वेंडर्स आसात तेणी एचजीपीडीच्या चेअरमॅनाक सांगले कडेन आसा आणि ते तांकां मेळटले बी आणि आपल्याली ग्रेव्हन्सी घेवन आमी आतां काडले कडेन आसा. आतां तूं आसा ते आमगे ग्रेव्हन्सी आयकय कित्याक थंय सगळे तरेचे जे होलसेल फिश मार्केट आसा तितूंत सगळे तरेचो वेपार आसतो थंय मेळटा म्हणून आमकां गिरायक मेळना, गिरायक जायनाय बी आणि हेचे खातीर आमची पोटा पाण्याचो प्रश्न सुटना. म्हणून तेणी आज सांगले कडेन आसा की बेगीच्या बेगीन जे होलसेल फिश मार्केटाक जे सगळे कितें मेळटा हें बंद करचें आणि आमकां मातसो रिलीफ दिवचो म्हणून ते सांगले कडेन आसा. आणि आम्ही किती अजून ते पडले होय आता एक साफ करूया होय तू सांग आम्ही सांगे सगळे संपूर्ण लोक सकाळी येतात साफ करून सांगले ते आमकां सायडी मातशें मुखार गेलोलें कित्याक गिरायक येयना म्हणून आतां तेमकां म्हळ्यार आमी काडलें. सपोज तीन तर नुस्तें मार्केटान सगळें मेवता ते नुस्तें होलसेल सोडून तो भाज्यो होलसेल जाला जाल्यार हिंग कोण येतलो म्हाका सांग. हिंग कोण येतलो हिंगा तर काडीत जाल्यार आमगे गिरायक जातलें. तूं म्हणटा भितर घालें भितर घायलें काडलें आतां आमगे गिरायक कोण आहा चोय सकाळच्यान आमी बसोन पासय मारता हांगासर. सपोज तें तर काडीत भाजी ती भेंडे भाजी कितें गांवची विकता तें जाल्यार हिंग गिरायक जातलें न्ही. नुस्तें घेवपा येतलें आमगे हिंग गिरायक घालतलें सगळें थिंग मेळ जालें येतो कोण मार्केटान. तूं सांग मागीर वायफार हाडून आमी कितें करपाचो दिसभर. तो कोणशे मारलो जाल्यार कोणाक दिसची पडटा म्हणून मातशें मुखार गायलो आतां काड म्हळ्यार काडलो कोणशे मारलो. आतां अजून लोक कोण येयना पळय आख्या मार्केटान लोक दिसती पडटा जाल्यार मार्केट आख्खे क्लीन दिसती पडटा पूण लोक दिसती पडना.
जाल्यार आमी कितें करून धंदो करपाचो आनी पोट केश भरपाचें आयल्या लोकांक पयशे केश करून दिवपाचे सकाळी उठा या पराठा चड हाडटा तूं थोडो हाडून बोलला रस्त्यार कितें उरलां न्ही ते तुमी काडा आनी आमी ते पाळून बाबा आमी आमच्या सगळ्यांनी मेंबरांनी मार्केटाचे आमी करून घेतले ते तर आतां काय ना आतां आमचे इश्यूज एकूच आसा की हांगा लोक येना हे लोक कित्याक पावना हांगा होलसेलाक रिटेल चालू आसा जो होलसेल मार्केट आहे होलसेल ना तो रिटेल जाल्लो आसा तर 11 म्हणल्यार अजून पसून लोक विकता तर तेका लागून हांगा लोक कोण पावपाक येना तर तेका लागून आमी ते डिसायड केला लायक आमी पीडीए कडेन वयतले आतां पीडीएन कितें सांगिल्लें तुमी बाबा हे पाळा आनी आमी केला बी आमच्या मार्केटातून पळोवपाक शकता क्लीन आसा कळ्ळें न्ही गार्बेजी थोडे इश्यू आसा तेय आमी चेअरमॅना कडेन उलयतले प्लस मेजर इश्यू म्हणटा तो होलसेलाचो जो की अजून पसून तो क्लियर जावना अजून पसून चेअरमॅनान क्लियर करूं ना आमच्या चेअरमॅनाक एकूच मागणी आहा की अजून पसून चेअरमॅन मार्केट आमची विजीट करता आनी आमकां सगळे लोकांक घेवन तेन्ना बाबा आमचे कितें इश्यूज आहा ते तुमी सॉल्व करचे हे आमची मागणी आयिल्ले मार्केटकारांची कसली होलसेल ते होलसेल फिश मार्केट थंय 11 पर्यंत अजून तुम्ही वचून पळोवपाक शकता ते भाजी फ्रूट नुस्त्या आमकां तेका लागून आमची नुस्तेकारांक कितले त्रास जाता की लोक सगळो थंयसून घेता येपार हांगा कोणूच येना जेन्ना नुस्तें घेयना जाल्यार हांगा कोण येतलो जेन्ना एक कशें आसता गोष्टी गोंयकारांक म्हणल्यार नुस्तें आवड रायट तर हांगा ते नुस्त्या घेवपाक गेल्यार ती भाजी घेतली ती फ्रूट घेतली तेन्ना तो आमचो धंदो चलता ना कित्याक ही दुकानां आमकां बेश्टी बसपाक नाका न्ही आमकां हांगा तेका लागून ते आमची मागणी आसा की लायक हे सॉर्ट आउट जाल्यार पुरो प्रॉब्लेम की होलसेल पयलो बंद जाल्यार पुरो आमच्या मार्केटाक कितें आसा ते आमी करून घेता आमी मार्केटार सगळे आमी समजता एक दुसऱ्याक आनी ते आमी करून घेता आमकां कोणाची गरज ना हांगा बट मेन इश्यू जो आहा तो चेअरमॅनान हायलायट करून तो क्लियर करून दिवचो आमकां गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत मनीषा जाधव आनी अरुण नायक घेऊया एक ल्हानसो विसव विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो गोंय पावसात न्हय तर सिवरेजीच्या बुरश्या उदकात बुडला म्हापसा ते मडगांव मेरेन बुरसो वास तसोच उरला फुटिल्ले गटार कंत्राटदाराचे काम आनी अधिकाऱ्या कडल्यान देखरेखीचो पुरायपणान उणाव आसा हे फकत नागरी अपयश न्हय तर हळूहळू चलपी भौशीक भलायकी आपत्ती आसा जाल्यार गोंयचे लोक ज्या रस्त्यांचेर सांड उदक व्हांवतात त्याच रस्त्यांचेर चलत आसा पळयात अशीच एक देख आमकां फातोड्डा पळोवपाक मेळ्ळी आता आमी आसा ते माडेला आसा माडेल फातोड्डा हांगा आनीक जी सिवरेजी लायन जी फातोड्डेच्यान येले कडेन आसा ही आतां ओवरफ्लो जाले कडेन आसा माडेल हांगा जे चेंबर आसा ह्या चेंबरांतल्यान ही सिवरेज भायर सरपा लागले कडेन आसा आनी इतली घाण पसरले कडेन आसा लोकांक चलपाक सुद्दां वचपाक मेळना लोक कशी डांग मारून येता तेय तुमकां आमी दाखयतात ही जी सिवरेज आसा ही खरें हे सिवरेजीचो खरें सगळ्यांक वीट येयले कडेन आसा आनी हेजेर कितें दुर्गंधी पसरपाक शकता कसली डिसीज जावपाक शकता स्थानीक लोकांनी सांगले कडेन आसा की हे जे सिवरेजी कोण जे कॉन्ट्रॅक्टर आसात तेंचेर सध्या पयली केस फायल जावपाक जाय तांकां अरेस्ट जावपाक जाय म्हूण तेणी मागले कडेन आसा आनी हो इश्यू एसेंब्लीक तेणी रेज करचो जे स्थानीक MLA आसा तेणी हो रेज करचो एसेंब्लीक ताके हे जे कॉन्ट्रॅक्टर हे जे भाडे काम करतात जे 20% बिलो घेवन काम करतात तेजो हो इफेक्ट आसा हांगा ह्या सिवरेजीची कामां खातीर खुबशे त्रास जाले कडेन आसात आनी जेन्ना ही ओवरफ्लो जाता त्या टायमार कॉन्ट्रॅक्टर येता थंय टँकर घेवन येता पंपिंग करता त्या टँकरां भरता आनी व्हरता आनी नाला सोडटा म्हणटकीर तुमी सिवरेजीचें काम करपाक लागल्यात हे कित्या खातीर तुमचे कडेन सारकी जर प्लॅन ना सारकी जर तुमच्या जायना जाल्यार तुमी टेंडर कित्याक घेतलो लोक अशेंय म्हणटात की पुर्तुगीजच्या जे पयलींचे जे टॉयलेट आसले ते बरे म्हणून की कोणाक त्रास जायनाले पूण आज ही सिवरेजी खातीर पयशे त्रास जाल्यात हे सगळी फातोडकारान मडगांवकारां सुद्दां हे त्रास जाल्या आनी हेजे नंतर ह्या मडगांवकारान जे सरावंडींग एरिया आसा तांकां सुद्दां हे त्रास जातले कित्याक सिवरेज सध्या नावेलीक पावले कडेन आसा नावेली लोक तेवटेन त्रास काडटात ह्या वटेन हेय लोक त्रास काडटात हेजे कोणालेच मॉनिटरींग ना आनी मॉनिटरींग नासले कारणान हे इन्सिडेंट अशें जातात म्हणून मागतात बेगीच्या बेगीन हेंचेर एक्शन जावचें आनीक जे कोण कॉन्ट्रॅक्ट आसा हेंकां बूक करची म्हणून मागले कडेन आसात हे आमगेले फातोड्डा हे आमगेली सिवरेज माडेल हे आमगे वॉर्ड नंबर 1 फोटा माडेलाक ही सिवरेज म्हळ्यार ही अशी जाल्ली आहा आतां ही सगळे पळय सिवरेज न्यू सिवरेज बांदिल्ली ही सगळी सिवरेज अशी भायर सरता हांगसर आनी हिंगा उबो रावपाचो ना वास मारता सारको आनी ही सिवरेज हे काडूंक आमचे PWDचे कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर धाडटा टँकर दिवन आनी ते काडटा आनी हे नाल्लान सोडटा एवरी इयर म्हाका दिसता आतां ऑलमोस्ट 15 वर्सां जालीं
ही सुरेजाचो इशू आहा आमच्या फातोर्डान सारको फातोर्डा ही सुरेज सारखी आख्या शेतांनी पावल्या. म्हजो डिमांड कितें आहा आता असेंब्ली चालू आहा जो कोण या सुरेजाचे काम केला आमच्या फातोर्डान आणि इतले करोडांनी हेणे पयशे घेयले हेका पयलीं अरेस्ट करपाचो नाजाल्यार तेका सांगपाचें हे सारकें कोर आनीक दी हे दुयेंस जावन आहा. आतां हांव म्हणटा जे MLA आनी कोण आहा ते बाबा हे दुयेंस आमी गांवच्या लोकांनी काडपाचें. म्हाका दिसता पयलीं पोडे पुर्तुगेज टायमा वयले टॉयलेट आसले ते बरे आसले दिसता म्हाका. अशें चोवपाक गेल्यार असलो वास घाण ही आसो नासली. हे आतां हे सुरेजाची घाण जाल्या आनी लोकांनी वास घेवपाचो आतां. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, सुभाशीश गोवेकर आनी मुझैफ शेख. वास्को मार्केटांतल्या भाजी विक्रेत्यांक खर शिटकावणी दिवन तांणी अतिक्रमण केल्ले रस्ते ताकतिकेन निवळ करपाक मुरगांवच्या नगराध्यक्षान सांगला. परत परत विनवणी करूनय विक्रेते भौशीक प्रवेश आडोवपाक चालू दवरतात. ताका लागून गैरसोयी निर्माण जाता. बेकायदो अतिक्रमणां बेगीन काडली ना जाल्यार नेम मोडप्यांचेर खर कारवाय करपाची तांणी शिटकावणी दिल्या. मुरगांव पालिका मंडळान वास्को भाजी मार्केटात गिरायक येरादारीक आडमेळी हाडपी आणि सतत जावपी अतिक्रमणांक तोंड दिवपाचेर मंगळारा अनपेक्षीत पळोवणी केली. कितलेशेच फावटी शिटकावणी दिल्या उपरांतूय विक्रेते भौशीक वाठार ताब्यात घेवपाक कायम आशिल्ले. ताका लागून परिशदेन माल जप्त केल्लो आनी उल्लंघन चालूच उरल्यार खर उपाय येवजण करपा आड खबरदारी घेतले म्हूण सांगिल्ले. मजगती आयज परतून नगराध्यक्ष मार्केटात पावले. बेकायदो अतिक्रमणां बेगीन काडली ना जाल्यार नेम मोडप्यांचेर खर कारवाई करतले अशी शिटकावणी नगराध्यक्षान ह्या वेळार दिली. पूण अतिक्रमण करपी भाजी विक्रेते खरेच कानामनार घेतले काय ना हे मात वेळच सांगतलो. तुझी बाउंड्री ही न्हू हा तुझी बाउंड्री हांव येलो म्हणटा दाखोवपाक वेली ते तुजी हे दोन केला जाल्यो तू बाउंड्री म्हणजे तुझी हांगा येता तू ही आमच्या रेकॉर्डाप्रमाणे जी दुकानं आसलेली तुमचे दुकानं आसले ती सगळी तुम्ही वाडयलेली आहा. येवपाक कारण म्हणजे कितें आमी जेन्ना हांगासून वयता परत परत प्रॉब्लेम तोच जाता. दुकानां सोडून परत ट्रे लायता आनी परत फाटी हाडटा फुडें हाडटात रस्त्याक आनी लोक सारखे विटलेले आहा. काल जेन्ना 3 दीस जाले आमची बातम्या जेन्ना येयली टीव्हीचेर लोकांनी खूबसो प्रतिसाद दिलो. लोक खूश जाले बाबा वास्को खंयची सुदारणा जाले म्हणून. पूण तांकां खंयचे दूख दिसलें बाबा आमकां हांव सॉल्ट स्ट्रीक गेलो म्हणून पूण ते स्ट्रीक वचपाचें कारणूय आसलेलें पूण हे खातीर सुदार नासलें म्हणून. पूण आयज तेंच्यांनी म्हाका आपयलो आनी तेंच्यांनी मार्केटवाल्यांनी सगळ्यांनी मेळून एक मिटींग घेतली आनी आमी तेंच्यांनी एक प्रॉमिस केला सगळ्यांनी प्रॉमिस केला आमकां एक 2 ट्रे लावपाची दी म्हणून. पूण ती 2 ट्रे कशी दुकानाचो जो एंड आसा तेतून 2 ट्रे लावपाक आमी तांकां मंजुरी दिल्या. पूण त्या 2 ट्रेच्या मागीर भायर सरता जाल्यार तांकां ती 2 ट्रे लावपाक इन फ्युचर मेळची ना. हे तुमी याद दवरा सारकें मरो हा. जशी तेंच्यांनी मागणी आसली तितली आमी तांकां मागणी हे केल्या. सेकंड थिंग आमदारा कडेन मागता आमच्या म्युन्सिपालिटीसून हांव आतां ट्राय करता तांकां मार्केटवाल्यांक हांगा फेसिलिटी ना टॉयलेटीची उदीकूय ना ती फेसिलिटी तांकां बेगीनच्या बेगीन दिवची होय प्रयत्न आमी करतले. रस्त्याच्या मदीं खांबे आसा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान आमी हाडले ते आमी शिफ्टिंग करतले कित्याक आमची व्हडली गाडी हांगा येना भितर म्हणून तांकां क्लिनिनेस खातीर हे आहा म्हणून आनी एवरी डे सकाळचें आनी दनपारचें आमी क्लिनिनेस दवरतले अशें हांवें म्युन्सिपालिटीकूय सांगला आनी तांकांय सांगला तेंच्यांनी कितें भाजी आसा ती जेन्ना काबार जाता रातची तेंच्यांनी एक जाग्याचेर हाडून थंय दवरपाचें आपल्या दुकाना सायडीक आमी येवन कलेक्ट करतले. पूण सगळ्यांचे आतां सगळ्यांक तांकां जाय अशें जाला आनी तेंच्यांनी आमकां प्रॉमिस केला हेच्या फुडें काय हें जावचें ना. आनी आमकां तुमी इतलें सांगता बा आमकां आमचो इन्स्पेक्टर आनी आमचे थंयसर लेबर येवपाक तुमी आमकां हें करपाक दिवचे न्हू. तुमी तुमच्या मर्यादेन जावचे तुमी बरो धंदो करचो वास्कोकारी खूश जावनी सगळे जाण तुमची भाजी घेवन येवनी इतलेंच हांव मागता. एक्चुअली सीपी सर सांगला पळय न्हू ते 100% सारकें आसा कित्याक आमी खूश पब्लीक खूश सीपीन जे डिसिजन घेतला आनी आमी जे उलयला सीपीन आमकां एग्री केले सर. मेरे वाव सही है उसके मुताबिक चलता हम लोग मार्केट वाला पूरा. अगर उससे बाहर आएगा तो वो जो एक्शन लेकर लेने दो हम राजी उसके बारे में. आज आम्ही 50 वर्ष आमकां धंदो करता आणि अलीकडे किती झाला पब्लिकाक येवपाक लुगार ना. पब्लिक मार्केट शेवटपर्यंत कोणाच्या दुकानात पोचीना. त्यांना मार्केट आमकां शिस्त जाय एक लायनीत जाय कुणाक धक्केबुक्की न होता सवरता प्रत्येकांचे व्यवहार शिस्तीत चालपाक जाय. प्रत्येकाक व्यवहार होवपाक जाय प्रत्येकाचे पोट भरपाक जाय. कितें प्रत्येक जण लोन काडटा आनी कितें करता धंदो करता आज ताका लोन फेडपाक मेळना समजले नाही. त्यांना प्रत्येकाने आपापली दुकानां शिस्तीत लावपाची आणि प्रत्येकाक गिरायक जावपाचे हे आमचे म्हणणे. गोवा 365 खातीर हिरू महाले मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.
आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. राज्यात लोकांनी उटंगराच्या पावसाची तयारी करची. आयएमडीन बिरेस्तारा रेड अलर्ट जारी केल्ल्यान गोंयच्या कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडपाचो संकेत मेळ्ळा. शुक्रारा ऑरेंज अलर्ट आसतलो आनी सप्तकाच्या शेवटाक 29 तारखेमेरेन येल्लो अलर्ट वाडटलो. पावस चालूच उरतलो. बिरेस्तारा गोंयांत व्हड प्रमाणांत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान कांय वाठारांनी कांय कडेन उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच खर वारें येवपाची शक्यताय आसा. ताचो वेग वराक 60 किलोमीटर आसतलो. ह्या वादळी परिस्थितीक लागून पालसाण कोसळप, झाडां पडप, पावसांत आडमेळी येवपाचो धोको बरोच वाडला. वादळा वेळार घरा भितर रावपाक आनी गरजेचो नाशिल्लो प्रवास टाळपा खातीर रहिवाशांक खर शिटकावणी दिल्या. तापमान आनीक उणें जावपाचो अदमास आसा. भारतीय हवामान खात्यान बिरेस्ताराक चडांत चड तापमान 27 डिग्री आनी उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस आसतलें अशें कळीत केलां. तशेंच दर्यादेगेवयली परिस्थिती गडबडीत जावपाची शक्यताय आसा. उत्तर गोंय दर्यादेगे खातीर खास करून शापोरा ते पणजे मेरेन उच्च ल्हाराची शिटकावणी आयतार मेरेन लागू आसा. लागसारच्यो मनरिजवण्यो कार्यावळी पुरायपणान बंद करच्यो आनी ल्हान बोटी चलच्यो न्हय असो सल्लो दिला. तशेंच आयएमडीन संभाव्य ल्हारां वाडपाची माहिती दिल्या. 27 तारखेमेरेन बौद्ध दर्या खातीर हवामान अलर्ट लागू आसतलो. आतां मेरेन मनसून उणो जावपाची कसलीच लक्षणां दिसूंक ना. फुडले 2 दीस रेड अलर्ट आनी ऑरेंज अलर्ट लागू आशिल्ल्यान गोंयांत मनसून हवामानाचो आनीक एक काळ येवपाची शक्यताय आसा. बिरेस्तारा रेड अलर्ट, शुक्रार मेरेन ऑरेंज अलर्ट, 29 तारीख मेरेन येल्लो अलर्ट. वराक 60 किलोमीटर वेगान घोळटले वारे. पालसाणां कोसळप, झाडां पडपाच्या घडणुकांची शक्यताय. लोकांक सादूरतायेचो सल्लो. बिरेस्तारचे तापमान 27 डिग्री आनी 24 डिग्री सेल्सियस. उत्तर गोंय दर्यादेगे खातीर आयतार मेरेन हाय वेव वॉर्निंग सक्रीय आसा. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या हेचे कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.